चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टान आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुमी पळयलां आसतलें पालकाचेर जायतीं माणकुलीं येतालीं न्हेसतालीं आनी व्हडलीं जातालीं. आयच्या ह्या कार्यावळींत अशेंच एक ल्हान आसतना ह्या पालकाचेर चडलेलें पालकाचेर न्हेसलेलें ताणें लोकांची काळजां जिखून घेतली. आपल्या स्वादीक ताळ्यान जायतीं कातरां गायलीं. अशेंच एक कलाकार आयच्या खिणांत तुमच्या मुखार येता. आयच्या ह्या कार्यावळीचे मानेस्त इलेन पिंटो आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. थँक्यू तुका चेतन बाब. खरेंच खूब बरें दिसता कारण जे भाशेन तुवें तुजी जिवितांतली वाटचाल करून आयज तूं लोकां मुखार आयलां म्हणटच तुजी सुरवात तुवें कशी केली? चेतन बाब 2011 हांवें कला अकॅडमी तियात्र कॉम्पिटिशन्स जातात तातूंत हांवें पार्ट घेतलो एज अ डुएट एज अ सिंगर. सो तातूंत 2011 रिणकारी ह्या तियात्रांत जुजे दे माजोड्डा हांच्या तियात्रांत हांव आयलेलें. तातूंत म्हाका बेस्ट सिंगर पासून म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळो. सो 2013 सुद्दां कला अकॅडमींत म्हाका बेस्ट सिंगर अवॉर्ड मेळ्ळो थ्रू नांव तियात्र. ते तियात्राचें नांवूच जावन आसलें नांव. सो हाचे वरवीं हांवें सुरवात केली. पूण त्या उपरांत तूं जायतें म्हणजे तुका म्हाका दिसता सुसेगूच मेळोंक ना अशे तरेन तुजी वाटचाल जायत रावली. म्हणजे थोडी डावती नदर वय मागीर जुजे दे बेनावली सोसात तांच्या प्रोडक्शनांत हांव भितर सरलें. उपरांत ज्युनियर रेगन कॉमेडियन जोएना और केन्नाय रिप्लेसमेंट करपाक वयतालें हांव मिलाग्रिस ते चांदोर मारियो मिनेझस और मिनीन मारियो कालादो दे वेर्ना. सो हांच्या तियात्रांनी हांव खूब न्हेसलां. आतां तियात्रांनी न्हेसलां म्हणटच तुका चडशी कसली भुमिका पडटाली? चडशी म्हाका हिरोइनीचीच मेन लीड आसा तीच भुमिका पडटाली. वेरिएशन्स म्हाजे कडेन जायती जाता. हांव एकूच डिरेक्शनान अशें एक्टींग करना. कॉमेडी सुद्दां हांवें केल्ली आसा रिसंटली निजाचे गोंयकार आमी भाड्याचे गोंयकार तुमी तातूंत सुद्दां हांवें कॉमेडीची पासून भुमिका केल्ली आसा. सो चडशे म्हाका मेन रोलूच मेळटात. सिरियस रोलूच चड मेळटा म्हाका. पूण केन्ना तरी तुवें चिंतलां की दुसऱ्यो कसल्यो तरी भुमिका मेळत जाल्यार तूं कशें कोत्तेलें जावं कशें मुखार वयतलें? वय दुसऱ्यो भुमिका करपाक म्हाका खूब आवडटात. नेगेटीव रोल जावं और कसले चॅलेंजींग रोल्स आसता. सो तसले करपाक जाणटेल्याचे रोल आसता केन्ना नेण्टेल्याचे रोल आसता. सो तसले करपाक म्हाका खूब उमेद आसता आनी हांव तांचेर स्टडी करतां. हांवें तो कसो करूंक जाता म्हजें ड्रेसींग कशें करूंक जाता म्हजें एक्सप्रेशन म्हजो तावो सुद्दां हांव ते भुमिकाक सारके उजार करतां. आतां कांतारांक तुवें सुरवात केली त्या उपरांत तूं एक्टिंगाक आयलें म्हणटच एक्टिंगाची सुरवात जावं एक्टींग तुका कित्या पासून आवडलें? ल्हानपण हांव तियात्रांक वेतालें तियात्र पळोवपाक वेतालें म्हज्या पेरंट्सा सांगाताक. तेन्ना म्हाका पालकार कोण नाचतात और बुश्का आंतोनेत दे मायना तांकां पळोवन हांव व्हडलें जालां. तर तांची स्टायल जावं तांचें ड्रेसींग जावं तांचें उलोवपाचें वेरिएशन जावं ती म्हाका खूब आवडटाली. सो हांव खूब चिंत दिवन सारकें अटेंटीव रावन तो तियात्र पळयतालें आनी तेन्ना तांचे वेरिएशन्स बीन म्हाका लायक जातालीं. सो ती म्हाका उर्बा वाडली आनी ल्हानपण इस्कॉलान जावं कॉलेजीन जावं हांव पार्ट घेतालेंच एक्टिंगाक जावं सिंगींग जावं. सो ताचेर म्हजी उर्बा वाडली. प्लस म्हजे डॅडी तो सुद्दां प्लेज बरयतालो. प्रोफेशनल केन्ना तो एक्टींग केलें ना तेणें प्रोफेशनल बट या ताका ती हॅबीट आसली सो ताचे गूण आयल्यात. जायत्यो गजाली आमी मारीत आसा म्हणटच आमचे ऑडियन्स तुजे वोंट कशें हालतात ते पळोवन रावतात म्हणटच तूं समजलें आसतलें आमच्या ऑडियन्साक एक वस करस.
हय हें कांतार जुआंव दे जुवारी हाणें बरयलां आनी पेटसन बारबोजा तें प्रोड्यूस केलां एंड लेनॉय गोमेंडिसान ताचें संगीत अरेंज केलां हालींच रिलीज जालें यूट्यूबार मनीस एक फोकाण संवसारांत मनीस तुळ्ळानीक माती गोरवान चलताय तूं भायर काडून शार्ती संवसारांत कितें घेवन आयलो लोय आनीक कितें तूं वतलोय मेवतेलें बरयलां तें चोटवे रात्री गोरवान चलताय मनीस पोटले तुडवांचे गोरवान ते पुटले मारगाय वाडोन गरीब सांडले वायरस लागोन कितले मरण केले खरेंच आमच्या ऑडियन्सांक खूब आवडटा म्हणटच जेन्ना तूं ह्या कार्यावळींत दिसलें तेन्नाच तांचें मन जालेलें की तांकां तुजीं कांतारां तुजो आवाज तर इलेन तूं ह्या म्युजिकल शोआंनी कशें पावलें म्युजिकल शोआंनी पयलें म्हणटात ते 2011कूच म्हज्या गोरकारान जेसन फेर्नांडीस ताणें म्हाका आपल्या बँडांत घेतलें उपरांत थंयसरूच लोकांनी म्हाका पळयलें जावं लेनॉय गोमेंडीस पासून म्हाका वळखतालो हांवें जायते कॉम्पिटिशनांत हांवें पार्ट घेतले नॉर्मन कार्दोजो ताणें म्हाका देखलें तो बी म्हाका पयलोतान वळखतालो कित्याक हांव कॉम्पिटिशनांत पार्ट घेतालें कोंकणी कॉम्पिटिशन्स जातात पळय ती सो तांणी म्हाका अप्रोच केलें सो तांच्या ग्रुपान लेनॉय गोमेंडीस नॉर्मन कार्दोजो लॉरी ज्युनियर रेगन तांच्या म्युजिकल शोजांनी ते म्हाका आपोवंक लागले सो म्हाका खूब बरें दिसतालें आतां म्युजिकल शो तुवें जायते सुवातेर केल्यात पूण थोड्यो अश्यो सुवात्यो आसतात ज्या सुवातेर लोक सारके उलपोटी घालून जावं लोक सारके क्युंच्यो मारून ती तुजी उर्बा वाडयतात अशी सुवात तुज्या नदरे प्रमाणे आमी एक म्युजिकल शो केल्लो गोंयांत तर आमकां जायती आवडटा बट भायल्या गांवांत आमकां कुवेट शो करूंक आपयल्लो आनी प्लस लंडन हांव तियात्राक लागून गेल्लें सो लेनॉय गोमेंडीस आनी आमचो ग्रूप आमी कुवेट शो करूंक गेल्ली तेन्ना आमकां खूब लोकांनी वाखाणलें थंयसर आमी जायती वेरिएशन्स दाखयली आमची ओन कॉम्पोजिशन्स आसली ओर इवन ओल्ड हिट कोंकणी सॉंग्स आमी थंयसर दाखयलीं आनी थंयच्या लोकांनी आमकां खूब वाखाणलें आनी आमकां परत हे पावटी आमकां आपयलें पूण पेंडेमिकाक लागून आमकां वचोंक मेळोंक ना पूण म्हाका खात्री आसा आनी त्या लोकांकूय आतां तुमचो उगडास आसा जे भाशेन हें पेंडेमीक काबार जाल्या उपरांत ते लोक तुमकां परत वतले कारण जी खुशालकाय जी उमेद तांच्यो उर्बा तुमी वाडयल्यात हेच भाशेन आनिकूय एक पावटी येवन तुमी तांकां खुशाल करचें हेंच तांचें मन आसा कारण कुवेट हांवें पळयलां की जायतो लोक येता हजारांनी लोक येता आनीक खरेंच ते जे भाशेन ताळयो जे भाशेन फिवण्यो मारतात तातूंतल्यान तुजी उर्बा वाडटा आनीक तुजो जो परफॉर्मन्स आसा तो अदीकूय वाडटा तर तुका जेन्ना तूं त्या गांवांत पावलें त्या देसांत पावलें पयलेंच तूं एअरपोर्टार पावलें कसो येवकार मेळलो तांणी आमकां फुलां दिलीं आनी आमकां येवकार दिलो थँक्यू म्हणलें आमकां आमी थंयसर आयलीं म्हणून आनी आमी तांकां दिनवासलें कित्याक आमकां हाडलें म्हणून थंयसर या आनी तुजी खुशालकाय तूं कितलें खुशाल जालें हांव गोंयांत आमी आमचो वावर चालू दवरतात ती एक खुशालकाय आमकां पूण जेन्ना आमकां भायल्या देशांत पासून इतली वाखाणणी मेवता ती परगट आमच्यान करपाक जायना आमी खूब उपकारी त्या लोकांची कित्याक लोकांक लागून त्या ऑडियन्साक लागून आमी ह्या पालकार आमी उंच सोडटा कित्याक तींच दे आर व्युअर्स आनी आमी तांकां एक आमचो देव कसो यू नो सो आमी I would like to thank all the audience or जे कोण म्हाका फॉलो करतात थँक यू सो मच आमकां तुमी इतलो सपोर्ट दितात देखून खरेंच इलेन बाय म्हाका एक उगडास येता आमी जेन्ना इलेक्शनांत वेता तेन्ना आमी वोट मारून तांकां इलेक्ट करता की ताणें आमचो वावर करचो पूण आयज अशें जालां की ते समजतात इलेक्ट जाल्या उपरांत तांच्या मुठीन आमी आसात हे भाशेन तियात्रिस्टांनी समजोंक फावना जे भाशेन आतां तुवें सांगलां तशें
आमी तांकां सॅल्यूट मारूंक जाय कारण ह्या लोकां उद्देशी आमी वयर चडल्यान. इलेन बाय तियात्र न्हेसतात आनी म्युजिकल शो चड खुशालकाय खंय मेवता? ना दोनी कडेन खुशालकाय आसता कित्याक एक्टिंगाकूय म्हाका चड उर्बा आसता आनी म्युजिकल शोआंतूय म्हाका चड उर्बा आसा. म्युजिकल शोआंत तितलें टेंशन आसना पूण तियात्रान मातशें टेंशन आसता कित्याक एक लायन चुकली जाल्यार कोण कितें म्हणटलो अशें आमकां एक हें आसता पूण दोनी कडेन म्हाका खूब खुशालकाय मेवता. आतां आमी तियात्र करता जायते फावटी धाकटोसो रोल मेवता, जायते फावटी व्हडलो रोल मेवता, पूण थोडे फावटी धाकटो जावं व्हडलो एक वेगळी खुशालकाय मेवता कारण जी टीम बरोबर आसता तांच्या उद्देशी. तुजो धाकटोसो रोल जालो, तुजे धाकटेशे 4 डायलॉग जाले जाल्यार पासून तांच्या कडल्यान जो सहकार जावं तांच्या कडल्यान जो आदार मेवता तातूंतल्यान मन खुशाल जाता. असो खंयचो पंगड तुका मेवलो? लेनॉय गोमेंडीस हाचो पंगड आमी सगळीं यंगस्टर्स आसलीं तातूंत आनी म्हाका मेन रोल आसलो तातूंत. तर आमी यंगस्टर्स म्हणटकच आमचें बरें वेतालें, फकाणां जावं ऑर एप्रिसिएशन सुद्दां आमकां जायते कडेन मेवलां. ताचो पयलोच तियात्र आसलो लेनॉय गोमेंडीसाचो, म्हजें जिवीत कोणाच्या हातांत, कोरेजमाचो तियात्र तो. सो आतां 3 वर्सां जालीं आमी कोरेजमांत सांगातान आसात. सो तो पंगड म्हजो सारकोच आवडीचो. आतां तातूंत लोकांक लेनॉयान एक वेगळेपण दिवपाचो प्रयत्न केला. कितें तरी ताचे इनोवेटिव्ह आयडिया घालून लोकांक वेगळें दिवन एक चालतें जिवीत जें आसा तातूंत कितें तरी बदल हाडून म्हणजे आमी कशें जिवंक जाय हें खरेंच बरे भाशेन ह्या वेळार आमी ताकाय देव बरें करूं म्हणुया. कारण खरेंच तुवें ताजो उगडास केला, ताणें हो एक प्रयत्न केला, अशेंच दुसऱ्यांनी प्रयत्न करून आमचो पालक उखलून दवरचो. आतां जे भाशेन तुवें सुरवातीकूच म्हटलां की दुसऱ्यांची देख घेवन तूं न्हेसपाचेर भर दितालें. आयज तूं व्हडलें जालां म्हणटच जो कॅरेक्टर तुज्या हातीन पडल्या उपरांत तूं कशी तयारी करता? हांव पयलें म्हणटा तो कॅरेक्टर स्टडी करता सारको. चालते आमच्या जिवितांत कोणीय आमकां दिश्टी पडटा, जो एक जाणटो जावं ऑर इवन एक लामाणीचो रोल एकदां पडलो म्हाका, तर हांव चिंत्तालें हांव कशें करतलें. आमच्या घरा कडेन जायतीं जाण येताच, सो तांकां हांव पळयतालें, तांचे लँग्वेज, तांचो तावो कसो येता तो हांव पळयतालें, तांचें ड्रेसींग कशें आसा तें सगळें पळोवपाक पडटा. प्लस यूट्यूब आमकां जायतो हेल्प करता असले सुवातांनी. सो ताचेर हांव आनीक स्टडी करतालें आनी म्हजो रोल दवरतालें पालकार. आनी तेच भाशेन कॉस्ट्युम्स सुद्दां यूट्यूबार पळोवप ऑर चालते आमच्या जिवितांत कोणी पासार जाता जावं तशें चालत्या जिवितांतूच हांव चड शिकलां तें म्हज्यान म्हणूंक जाता. हांव लोकांक सारकें पळयता कशें आनी कितें तें. खरेंच म्हाकाय खूब बरें दिसलें कारण जायते आमचे कलाकार हाचेर लक्ष मारिनात. जरी तर ताणें जे भाशेन तुवें म्हटलां तशें लक्ष तर मारलें, नदर मारली जाल्यार समाजांत जें कितें चल्लां ताचेर आमी बरे तरेन बरे रितीन उजवाड घालूंक शकतात, जाचे उद्देशी आमी समाज बदलूंक शकतात. घडये गोंयकारपण अशेंच उरलें जाल्यार आमकां युट्यूबाचेरूच पळोवंक पडटलें थोड्यो भोव गजाली, जावं लामाणी आमकां थंयच पळोवंक पडटलीं. इलन बाय आमच्या ऑडियन्सा पासत आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 वडी? बरें, ये जॉनी ये हांवें ते गोंयचो आवाजाक म्हणलेलें सोलो कॅटेगरीन. मोगान पडोन हांव जालीं काजार, गोडकार म्हजो कोपिता सतारवार, आपूर पायेन पेस दिवन ह्या पोल्यार, गेलो म्हूण सूस काडून जाता बेजार. ये जॉनी ये आनी गोपांत म्हाका घे, ये जॉनी ये आनी गोपांत म्हाका घे, कोपीत तूं आसा तारवाचेर, नोदोर मारताय सोमतीराचेर, ये जॉनी ये बेगीन नोदोर मार म्हजेर.
इलेनबाई आतांच तुवें कांतार गायलां संगीत नासतना जायते फावटी ती उतरां गुणगुणोवक जेन्ना तुका संगिताचो सांगात इतलो आसता की तुका मायनस ट्रॅक जाय पडटा कितेंय तयारी करतलो जाल्यार पूण आयच्या ह्या कार्यावळींत संगीत नासतना कांतार म्हणूंक पडटा तुज्या नदरेंतल्यान जायते फावटी कीबोर्डाचेर ऑर्गनाचेर संगीत जाता आनीक थोडे फावटी ब्रास बँड आसता ट्रम्पेट सॅक्सोफोन बाकीचे जायते आसता तर खंयच्या संगीताचेर नेट बरो येता जेन्ना ब्रास बँड आसता तेन्ना आनी कितलो नेट येता मे बी इवन सॅक्सोफोन जावं ऑर वायलीन सुद्दां ऑर कीबोर्ड म्हणटा आमचो मेन इन्स्ट्रुमेंट आसताच ड्रम्स आसल्यार आनी कितली उर्बा वाडटा पर्सनली म्हाका ड्रम्स खूब आवडटा ताका लागून ड्रम्स तरी लायव्ह आसल्यार आनी कितलें बरें जाता आमकां सिंगींग करपाक पूण लॅनॉय गॉमेंडिसाची एक स्पेशलिटी आसा जेन्ना मिक्सर आसता आनीक तुवें हे सगळे ट्रॅक म्युजिकाचे धाकटे धाकटे ट्रॅक तयार करून सगळे बारीक बारीक पार्ट्स घालून जेन्ना संगीत जाता आनी एकलोच तें ऑर्गनाचेर प्ले करता आनीक जी सावंड सिस्टम इतली बरी आसता की थंय तुज्यान ना म्हणूंक जायना होय सारकें इवन कुवेट शो आमचो आसा तो लॅनॉयान एकल्यानूच तो केल्लो वन मॅन शो केल्लो थंयसर आनी तांचे आसले भोव थोडे थंयसरलीं सिंगर्स आसलीं सो तांच्यांनी तांचे ड्रम्स ऑर कितें म्युजिशियन जावं थंयसरले उजार केल्ले पूण आमचो जो हांगा गोंयांत तावन ग्रूप गेल्लो तो लॅनॉय गॉमेंडीस एकल्यान ताणें सांबाळलेलो आनी सावंड आसता थंयसर आनी इतली उर्बा वाडटा सावंडाचो खूब मेजर रोल आसता तातूंत मॉनिटर तरी आमकां सारको मेळना जाल्यार आमी आनी खंयच्यान पावता आमची पीच घेवन तर सावंड सिस्टम पासून बरो आसल्यार आमकां आनी इतलें बरें दिसता खरेंच ह्या पिरायेर पासून हे अनुभव आसप चड गरजेचे जरी तुका फावो तसो मॉनिटर मेळना जाल्यार तुजो आवाज कितें जाता तें तूंच सांग मॉनिटर सारको मेळना जाल्यार आमकां म्युजीक सारकें आयकोंक येना आमचे नोट्स खंयसर पडटात ते आमकांच खबर आसना म्हणजे आमकां आमचो तावो आयकोंक येवंक जाय त्या टायमार आनी ते तरी आमकां जायते सिंगर्स अशे कान धरून रावतात आमी मॉनिटरा लागीं कित्याक आमकां आमचो तावोच आयकोंक येना एकदां म्युजीक लावड आसता वो एकदां म्युजीक सारकें स्लो आसता आमी तर सिंगींग सारकें करतले जाल्यार सावंडाचो चड तातूंत रोल आसता या ह्यो प्रॉब्लम्स आमकां फेस करपा पडटा सिंगर्सांक पूण आतां तियात्राचो तर दर्जो वाडटलो जाल्यार तियात्रांनी मिक्सर यूज केले आनी हे भाशेन मॉनिटर घातलो तियात्र आनीक बरें जावचें ना हय तें जाल्यार सारकें तितून बाब हांव पर्सनली हांव ह्या तुज्या सांगपाचेर हय कित्याक मॉनिटर्स आमकां जाय पडटा इवन आमी आमच्या लॅनॉय गॉमेंडिसाच्या तियात्रांत म्हजो गोरकार जेसन फेर्नांडीस ताचो व्हडलो सावंड आसा सो तो सावंड घालतालो आनी ताणें आमकां खूब बरे भाशेन तो सावंड दिला मॉनिटर्स आमकां जाय पडटा थोडे तियात्राच्या हॉलांनी ऑर इवन आमी भायल्यान विलेजांनी स्टेज कोत्ता तेन्ना आमकां मॉनिटर्स सारकें मेळना आमी कितें उलयता ते लोक थोडे टायम आमकां बोवाळ मारता आयकोंक येवना म्हणून सो तांकां आमी एक्टींग कोत्ता कोणाक लागून लोकांक लागून सो तांकां सारकें आयकोंक येवना जाल्यार आमकां ते खूब डिस्करेजमेंट जाता स्टेजीर ऑर इवन मोदें लोकांक बोवाळ मारली आयकोंक येना मायका लागीं वच मायका लागीं खूब डिस्टर्बन्स जाता आमकां कित्याक आमी स्क्रिप्ट ती केल्ली आसता बाय हार्ट केल्ली आसता कोणें कितेंय म्हणलें जाल्यार आमकां डिस्टर्बन्स जावन घडये आमी तें विसरपाक शकता ऑर टेंशन जाता आमकां फर्स्ट पार्टांत आमचो बरो वचोंक ना फुडलो तियात्र कसो जातलो काय सो ते टेंशनाचेर आमकां केन्ना आमी लायनी विसरता ऑर अशें कितें जाता आमी पळयतात गांवांनी जेन्ना तियात्र जातात तातूंत फुनेलां घातलेलीं आसतात आनी पयसून आमी मारलेले डायलॉग आमकां आयकोंक पडटात हय ते एको जातात ते सो आमी एक डायलॉग मारलो तोच आमकां परत आयकोंक येता सो ते डिस्टर्बन्स आमकां खूब जाता आमी आमचे तियात्र आनी दुसऱ्या
लेवलार व्हरतले जाल्यार आमी सावंडाचेर सुद्दां वर्क करूंक जाय. हांव जाणा आमचे पयलीं चाली रिती आयल्या त्यो तश्यो फुर्नेलार करपाच्यो, पूण आतां मॉडर्न संवसार मॉडर्न जायत वेता, मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट्सूय येतात. सो तशें करून आमी स्पिकर बीन घालून बरी करूंक जाय आमचो. बाय खरेंच ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार म्हाका दिसता नवो जो तियात्र परत सुरू जातलो, जे भाशेन म्हजें रूप नवें जालां ते भाशेन कितें तरी वेगळें ह्या तियात्रा उद्देशीं लोकांक मेवतलें हातूंत इल्लोय दुबाव ना. कारण वचत तो आपली वेगळी तयारी करता. सावंड सिस्टम हो सारको चड आनी चड गरजेचो हाचेर कोणूच भर दिना. आनी जे भाशेन तियात्राक सेटअप आसपाक जाय तशेंय सेटअप जायनात. तो गांवांतलो कोण तरी सेट घालता आनी ताचेर आमी वेतात आनी तियात्र करतात. हें लेंडोयाच्या तियात्रांत तरी कशेंच शक्य ना. हें तुवें अनुभवलां. सो ह्योय गजाली लोकांनी मानून घेवच्यो की खेरीतपणी जे ऑर्गनायझर आसात ताणें ऑर्गनायज करचें, जावं जे सेट घालतात ताणें आदींच फुडें हाचेर चवकशी करून, ज्या पंगडा लागीं चवकशी करून, जावं दर एका पंगडान लोकांक बरें दिवपाचो प्रयत्न करचो. तूं कितें म्हणटा? वय लेना गॉमेंटिसाच्या तियात्रांत आमी आमचो सेटअप घेवन वेतालीं. ओन्ली स्टार्टींग आमचो मेन पद्दो आसा तोच आमी घालूंक लायतालीं आनी हेर सगळें आमी घेवन वेतालीं. कित्याक आमचो हावेस दुसरेच भाशेन आसलो. आमकां कितें लागू जाता तें आमी जाणात आसलीं. ताका लागून लेनान तो भोर घेतलो, आपुणूच तें सगळें व्हरतलो आनी जायते जाण बॅक स्टेज वर्कर्स आमचे आसले. आमची टीम खूब व्हडली आसली. हांवें असली इतली व्हडली टीम आनी खंयच्या तियात्रान पळोवंक ना, कित्याक मॅन पावर फाटल्यान जाय पडटा. आमी आर्टिस्ट लोकांक दिश्टी पडटा, पूण ते बॅक स्टेज वर्कर आसा ते खूब काम करता. ते थोड्याशा टायमान एक कांतार जावं ऑर ती लायटी ऑफ जावन दुसरो पर्दो येता, त्या थोड्याशा टायमा भितर तांकां इतलें काम झुजचें पडटा तें आमी पळयलां, आर्टिस्टांनी पळयलां. तांकां आमी चुकतात वाखाणपाक. सो हांवें पळयलां ते भाशेन आमचे बॅक स्टेज वर्कर्सांनी जायतें काम केलां. आनी वय आमी आमचो सेटअप आमकां कसो जाय ते भाशेन आमी वतातले न्हय गॉमेंटिसाच्या तियात्रां. ओन्ली तो पयलो फुडलो पद्दो आसा तो तांचो ऑर्गनायझरांचो आसता. इलेन बाय, जे भाशेन तुवें म्हटलां ते भाशेन ह्या खिणांत आमी जे बॅकस्टेज वावुरपी जायते भुरगे आसात तांकां सॅल्यूट मारुया आनी ह्या कार्यावळी उद्देशीं तांकां आमी परबी भेटयतात. कारण हो तांचो वावर ते जरी दिश्टी पडनात, पूण तो वावर तांच्या उद्देशीं तुमचो परफॉर्मन्स एकदम बरो जाता. इलेन बाय, तुवें पळयलां जायतीं भुरगीं ह्या पालकाचेर येतात आनीक आपलो तोडिम्यो तातूंतली आपलो फुडार कोत्तात. आयज हो थोडो काळ सोंपल्या उपरांत परत तियात्र सुरू जातले आनीक परत आमची नवीं भुरगीं, आयज तुवें यूट्यूबाचेर पळयलां आसतलें कशे तरेन तीं उडयो मारतात, जे जायते फामाद तियात्रिस्ट थंय दिसनात. तर ही जी तरणाटी, ही ल्हान भुरगीं जी पालकाचेर येतात, जावं यूट्यूबाचेर आपलो वावर कोत्तात, जावं ह्या फुडें पालकाचेर येतलीं, तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जे भाशेन तुमी आतां यूट्यूबार येयल्लीं आसात ते भाशेन तुमी पालकारूय येवंक जाय. थोड्या मांयक पायक ते पालकार येवप म्हणजे तांकां बरें दिसना. हांवें पर्सनल एक्सपिरियन्स केला ते प्रमाणे. पूण हांव म्हणटा मांयक पायचो हातूंत चड व्हडलो हात आसा. तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक जाय, तुमी तांचेर विस्वास दवरून तांकां धाडूंक जाय ती कितें तरी आपलें नांव जोडटलीं म्हणून, आनी जोडटलींच न्हू. तुका जे भाशेन तुवें तांकां संदेश दिला, तुका कितें तरी पालकाचेर वायट घडलां?
ना आयज पासून म्हाका पालकाचेर कांय वायट घडोंक ना आनी म्हाका जायतो सपोर्ट मेवला म्हजे माय पाय और म्हजे इन लॉज जावं म्हाका सगलो वाटेन सपोर्ट मेवला तशें म्हाका वायट केन्नाच. आनी ज्या पंगडान तूं न्हेसता ताणी तुका कसो सांगात दिला? जशें तुवें म्हणलां सपोर्ट चड गरजेचो. म्हजे पंगड जे म्हज्या बरा आशिल्ले ते तांणी म्हाका खूब सपोर्ट दिला. कितें जावं इल्लेन तुजी लायन अशी ही बरी वचना डायरेक्ट ती तुका सांगता आपणाक अमके भाशेन कर. तांचे वदान कोण एक्सपिरियन्स आसतात ती म्हाका सांगतात आनी हांवें एज अ अपकमींग आर्टिस्ट ऑर कितें जावं हांवें तें घेवंक जाय. हांवें तांचेर नोसाय करूंक फावो ना की ना तुमी म्हाका सांगची गरज ना कितें पूण कोणी कितें सांगता तें तुमी घेवन ताचे वयर आनीक वर्क करूंक जाय. आमी एक अस्तोरी कलाकार कशें तुका पंगडांतल्यान सिक्युरिटी कशी मेवल्या? आमकां सपोर्ट मेवता सगल्यांचो. तशें कांय ना की यू नो एज अ फिमेल आर्टिस्ट आमकां कितें अशें तशें आयकोंक पडटा तशें कांय ना. सगळे मेल आर्टिस्ट जावन आमकां सगल्यांनी बरो करून आमचो कुयदाद घेतला. आमकां कितें जाय केन्नाय गरजेक आमकां सगल्यांनी सपोर्ट दिला. जे भाशेन इलेन बाईन सांगलां ते भाशेन हांव समजता जी नवीं भुरगीं पालकाचेर येतात तांकां तांचे आवय बापूय तांचे पेरंट्स तांकां आपलो पुराय आदार दितली आनी हो पालक आमचो फुलयतली. बाय ही जी तरणाटीं त्या पालकाचेर येवंक सोदतात तांच्या पासत एक कांतार. तर हें कांतार निजाचे गोंयकार आमी बाड्याचे गोंयकार तुमी हांवें म्हणलोलें. हांवें आनी सिएल्डा पेरेरा हांणी म्हणलेलें. कितें रे बाबा आमचे लोकांचे हे एक जाला फॅशन सोडलेली जोड कोबार कोता ते भायर काबार पेन्शन घरांत रांदलेले कोणूच जेवना माय पाय काडटा टेन्शन सांगल्यार पासून कोण आयकोना फास्ट फूड जेनरेशन. इलेन बाय खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनीक थोडे भोव चिमटी मारून हे तुजे विचार आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. लोकांक खुशाल दवरपाचे आमी प्रयत्न केल्यात पूण खात्री आसा लोक खुशाल जाले आसलेले. तुज्या मोलादीक वेळा पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुका त्योतन बाब. देव बरें करूं तुमकां प्रुडंट मिडिया एंड सावियो. थँक्यू. आनी इतल्यानूच इलेन पिंटो सांगताक आयची ही माणकां मोतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. Che un vetalo, che un talo, questo matadito